खाजणतान आसा हाजीर आशिल्ले फुटबॉलाक सदांच हान मारपी आमचे बाब सिदेश. एका टायमाचेर आमी काँग्रेस आसतना ब्लॉक आशिल्लो. तुमच्या सदांचो जोडकीचो बाब बेनी, बाब मेनीन सरपंच, दुसरे सगळे माचीर बसून आशिल्ले ओलाफ आनी सोशल वर्कर जायते जाण आसा. आमचे बाय मिशेल आनी मायरा आनी दुसरे सगळे तोळामुगाचे फुटबॉल पळोवणार गांव बंदलो आनी फुटबॉलचे फुटबॉल पळोवणार. आयज गेमी खेळटा आसतना कांय सांगूंक नासलें, पूण जेन्ना एक गेमी खेळटा आसतना तुजी जाल्यार एक गेम जिखता, 2 गेम जिखना. आनी जिखली तेका म्हजी सदांच परबी आनी हारतल्याकूय परबी, कित्याक दुसरे टायम तेमी ट्राय करून जिखपाक जाय. फुटबॉल म्हणटा असो आयज म्हाका फाल्यां तुका क्लाब फुटबॉल खेळोंक काबार जायना. आनी सदांच पयलीं सांगलेलें आहा बॉलाची काणी अजून कोणा कडेन ना. हो बॉल पळय म्हणटा फुटबॉल तेजो हेड कोणाच्यानूच खेळोन काबार करपाक जावचो ना. हें येवजेपीनूय सांगलां आनी पॅरीनूय सांगलेलें आहा. पण फुटबॉल आमचे गोंयांत एक गोंयकारांचे सारकी एक काळजांतली उर्बा. फुटबॉल म्हणटा तो एक एकवट करता सगळ्यांचो. आनी फुटबॉलाक लागून आयज आमचे सगळे यूथ दावोलीचे दुसरे गांवचे मुखार वचपाक जाय आनी तुमी एक बरे प्लेयर जावपाक जाय. आयज बाब रिचार्ड तुमच्या गांवचो बरो प्लेयर जावन गेलो, आमकां खुबसो खेळ्ळो, आमकां खूब क्लबाक ताणें आवडले आनी आजुनूय खेळटा. दोनूय पांये ताजे लेजद आसले, तरी आसतना रिपेर करून म्हणटा ते भाशेन सारको ते भाशेन खेळटा. आनी आज ताणें दुसरो गोल मारला तो पळोवन हांव एकदम हॅपी. सो हांव उलयता आनी मागता दावोलीचे दुसरे भावां कडेन तुमी सगळे रिचार्डाचे भाशेन तयार जावपाक जाय. आनी म्हजी परबी नावेलकारांक आनी कुंकळकारांकूय, कित्याक जिखतल्या म्हजी परबी आनी हारतल्याकूय परबी, कित्याक दुसरे फावट जेन्ना जिखपाक तांचा. आनी ही आज म्हाका 2 उतरां उलोवपाक दिलें म्हणून हांव दावोली क्लबाक स्पोर्टिंग क्लबाक म्हजी इश्टाराची परबी सगळ्यांक. आनी इश्टाराक जो आज तुमी हें फायनल केलां हें वर्सां तुमी दवरपाक हांगासर आनी आमचो तुमकां सदांच तेंको आसतलो हें सांगून हांव 2 उतरां म्हजी सोंपयतां. देव बरें करूं म्हणून. आनी ते बरोबर सगळ्यांक इश्टराची उनवणीत परबी. आयज दवर्ली स्पोर्टिंग क्लब ऑफ दवर्ली इज ऑर्गनायझिंग 16 दवर्ली कप. हे फक्त स्पोर्ट्स अशें न्ही, गोंयकारां खातीर समज गोंय बॉडी जाल्यार स्पोर्ट्स ब्लड. आयज सरकार वेगवेगळे टोर्नामेंट करता. आयज सरकार झारखंड डे करता, बिहार डे करता, खंयचोय डे करता, पण जाय तसो स्पोर्ट्साक सपोर्ट मेळना. हे आमी न्ही, हे सगळे फुटबॉल प्रेमी सांगपाक शकता. पूण त्या ग्राउंडार स्पोर्टिंग क्लब ऑफ दवर्ली मुखार सरून आपलो 16वो फुटबॉल टोर्नामेंट घडोवन हाडटा. हे खूब व्हडली गोश्ट. गोंयकारपण आनी फुटबॉल हे केन्नाच सेपरेट करपाक शकना. आनी स्पेशली नावेलकारां कडल्यान तर फुटबॉल केन्नाच कोण सायडीन व्हरपाक शकना. सो चड टायम घेना. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा एंड थँक्यू क्लब फॉर गिविंग मी दीस प्लेजर. थँक्यू. शाबासकी दिता हांव दावोर्ली कप 16 दावोर्ली कप. आनी जशें सांगलां की फुटबॉल आनी गोंयकार ही जावन आसा आमची आयडेंटिटी. आज जे 2 क्लब हे फायनला पावले आसात, नावेली स्पोर्ट्स क्लब आनी कुंकोली, तांकांय हांव परबी दिता. कित्याक जायत क्लब्स आसलेले पूण हे फायनला पावल्यात. आनी तुमकां खबर आहा स्कोर कितलो. आनी जेन्ना गेम चलता म्हाकाय उलोवपाक तितू आवडना, पूण कित कोरया हालीं तुमकां सांगता की इस्टर म्हळ्यार न्यू होप, न्यू लायफ, जेजूचें पुनर्जीवणपण. सजमतां तुमी सगळ्यान बरे भाशेन
इस्टर आपल्या फॅमिली बरा मानवले म्हणून आणि मे द बेस्ट टीम विन आणि दावोर्ली स्पोर्टिंग क्लबाक इतलेंच सांगून सोदिता की जेन्ना जेन्ना तुम्ही हो क्लब टोर्नामेंट घडून हाडटले सदांच आमचो तेंको आनी सांगात आसतलो जशें बाब फिलोमेनान सांगिला की चर्चिल आलेमांव हे मनशान जितले पळय फुटबॉलाक दिलां ते कोणें दिवपा जायना आनी सदांच तो जे पळय भुरगे आसतात हिंगा आतां एक रिचर्ड कॉस्टा म्हूण खेळटा तो एक स्टार प्लेयर तो सगळे टोर्नामेंट आहा आय लिगा आहा हाली ISL खेळपा तो हेच भाशेन हांव सोजमोता आनी भुरगे मुखार सरोन नॅशनल आनी इंटरनॅशनल लेवलार जिखोवचे हांव मुठा रिचर्डान आनी एक गोल मारलो. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.